बाजारात सध्या फकत माग रापणीचे बांगडे, ताल्ले, पेडवे, लेपो, सांगटा आनी करबट. आमी बाजारात नुस्तेकारां कडेन उलयले. ते म्हणटात तांकां नुस्तें कमी ना. निल्ला, बेती, दोना पावला भागांतल्यान मागाचें नुस्तें हाडून विकतात. गोंयकारांक नुस्तें माग, मानशें आनी रापणीचें. बांगडे हेंचे गोंयचे मरे दोकेवले हय बेतीचे हय बोटीचे मागाचे बाय येतले न्ही मागांक येता नुस्तें आनी आतां मागांक येता ताल्ले येता बांगडे येता पेडी येता सगळें येता नुस्तें मागांचें निल्लेचें येता दोनापालचें येता नुस्तें मेवतलें न्ही खावपाक भायलें बंद केलां न्ही आतां बेतरी खाता लिल्ला खाता वास्को खाता आतां हिंगा लोकल नुस्तें येतले भायले येचे ना भायले बंद न्हू आतां सगळे गोंयचे हां प्रॉब्लम आतां कितें आतां पळय येयल्यार ताजे येतले न्हू भायले तरी बंद आहा आतां कितें प्रॉब्लम आसलें कांयच ना. शेकवाले आनी रेस्टॉरंटवाल्यांची मात परिस्थिती वेगळी. ज्यांचे ट्रॉलर आनी बोटवाल्यांक कडेन बरेपण आनी फावोर ताचो दीस सुटलो. ना तांचो बिझनस 20% तरी पडटलो म्हूण रेस्टॉरंट आनी शेकवालेच उलयतात. बिझनसाक पळय बिझनसाक प्रॉब्लम जायना पण कितें आहा जे बिलींग हाय बिलींग जातले तितले जावचे ना बट इन प्लेस ऑफ लॉबस्टर एंड टायगर प्रॉन्स दुसरे आहा न्हू विकपाक दुसरे नुस्तें जे 500 किलो आसताले आतां 800 पावला 700-800 किलो. आतां फिशर फॉर्मलिनाचो इश्यू सांगतलो म्हटल्यार कितें आहा इतले दीस आतां जेन्ना आमी एक म्हयनो आमकां आतां शेक चालू एक म्हयनो जालो आमकां शेक चालू करून पूण आजून पासून द कस्टमर्स वर व्हेरी लो सो टील देन तेन्ना पासून आमकां कांयच गमोंक ना की फॉर्मिलिनाचो कितें इफेक्ट आहा पळय तो पूण पयलीं आमकां नुस्तें एकाच जाग्यार वचून मेवतालें पूण आतां मातशें त्रास जाता आनी हे त्रास आमकां थोडे दीस आमकां गोंयकारांक हे काडचेच पडटले. पयलीं आमी एका बाजारान वचून नुस्तें घेताले पूण आतां आमकां 2-4 बाजारांनी भोंवून हें नुस्तें हाडचें पडटा. फॉर्मली येयलेल्याकसून बिझनस सारकें 50% वयर कट जाला. मार्केटान आमकां म्हणटा तें व्हडलें नुस्तें मेवत ना मेवल्यारय कस्टमर खिटखिट करता घेवपाक तरी तर तांकां अमकी रेट सांगली ती म्हणटा आमकां हाफाकीन उण्यांक दी कित्याक हेका कॅमिकल आसा नाजाल्यार ते चडशे म्हणटा आमकां टेस्ट करून तुमी दाखया. सो ह्या इश्यूक लागून सारकें बिझनस डावन आनी सारको आमकां ह्या वर्सा लॉस जाल्लो आहा. सो गव्हर्मेंटान कितें तरी हेचे पासून करचें म्हणून आमी मागता. गव्हर्मेंटान बेगीन अरेंजमेंट करचो की फॉर्मलिन टेस्टिंग लॅब अवेलेबल करून हे नुस्त्याचो बॅन उठचो. तशेंच जे बॅनाचे पिरियडाक गव्हर्मेंटाचे गोंयाक अवेलेबल आसता ते नुस्तें एक्सपोर्ट करपाचें बंद करपाचें सो दॅट सगळे गोंयकारांक नुस्तें बरें खावपाक मेळटलें. काँग्रेसूय होच इश्यू करता. इम्पोर्ट बंद केलो आतां एक्सपोर्टूय खंय बंद करचो. ते आमचे 2 मिनिस्टर आसा ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा. जो हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे त्याच प्रमाणे आमचो TCP मिनिस्टर आसा विजय सरदेसाय आनी तेंच्या बरोबर तेंचो लाडलो जो इब्राहीम मुल्ला आसा. ह्या फीश माफिया जो आसा इब्राहीम मौलाना काय कौलाना खबर ना म्हाका कोण तो एक्झॅक्टली तेका खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक लागून हो एक व्हडलो स्कॅम जावपाचो आसा जो तो इंटरनॅशनल एजन्सीक तो गोंयान हाडून फाल्यां मिनिस्टरान सांगला आपूण ऑर्डर इश्यू करतलो म्हणून हेल्थ मिनिस्टरान टू स्टॉप दी इम्पोर्ट. फाल्यां तो ऑर्डर इश्यू करपाचो आसा. पयलीं ह्या मिनिस्टरान जे नुस्तें एक्सपोर्ट जाता गोंयसून ते पयलीं बॅन करपाचें आनी तूं जर कोणाच्या प्रेशराच्या अंडर काम करता जाल्यार तुवें इमिजिएटली रिजायन जावचो ह्या पोस्टा वरसून ह्या मिनिस्ट्री तुवें सोडपाची फिशरमॅनाचे. आयात नुस्त्याक बंदी तरी गोंयच्या नुस्त्याचो एक्सपोर्ट तेजीत. सरकाराची डिझेल केरोसीन आनी वेटाचेर कोट्यांनी सबसिडी उखलपी ट्रॉलर बोटवाल्यांचे चडशे नुस्तें थेट चल्ले शेक रेस्टॉरंटां आनी एक्सपोर्टाक. गोंयकारांचो आषाढांत सुरू जाल्लो अदीक श्रावण अजून सोंपना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.